शेनवारा 4 ऑक्टोबराक एक अशी घटना घडली की बिचोलीचे जे कितें काळिमा फासपाची अशी गजाल जाली। एका 7 वर्साच्या चेडवाचे अनैसर्गिक कृत्य जालो। ह्या बाबतींत बिचोली पुलिसान सध्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर 47 वर्साचो दादलो ताका अरेस्ट केला। ह्या हितून जेन्ना फुडें म्हायती मेळटा तेन्ना अशी की सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर जो आसा तो वेळग्या ह्या गांवांतलो आनी त्याच गांवांत रावपी एक फॅमिली आहा। त्या फॅमिलीच्या ओळखेन तो तेंच्या घरा कडेन पयलींच्यान ओळखीन येजाव करतालो, पण 4 तारखेक तेणी त्या धाकट्याचे चेडूं 7 वर्सां त्या चेडवाक आपल्या वांगडा फास्टफुडार ताका खावंक दिता अशें सांगून त्या चेडवाक आपल्या वांगडा व्हेलें। आनी ह्या उपरांत 11:30च्या उपरांत तेणें जेन्ना त्याच्या वांगडा आपल्या वांगडा गाडयेन जी हाडलेली त्या गाडयेन ताका फास्टफुडान खावंक दिवन गाडयेनूच अनैसर्गिक कृत्य करपाचो प्रयत्न केलो, जबरदस्ती केली अशी घटना फुडें येता। आनी ही जी गजाल आहा ती गजाल वचून तेणें आपल्या आवयक सांगली आनी आवयक सांगल्या उपरांत ताबडतोब तिणी लागीं आशिल्ल्या सांखळे हेल्थ सेंटरान तिका चेकिंगाक व्हेलें आनी चेकअप जाल्या उपरांत ही गजाल जेन्ना हॉस्पिटलांतसून डॉक्टरांनी बिचोली पोलीस स्टेशनार सांगली आनी पुलिसांक सांगल्या उपरांत पुलिसांनी ताबडतोब ती आपल्या हातीन सुत्रां धरून लोक तितक्या बेगीन जाता ताका अरेस्ट केलो। अरेस्ट केल्या उपरांत सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर जो आहा ताका घरांतल्यान उखलून ताका बिचोली पुलिसान सद्या आपल्या ताब्यान धरलेलो आहा। तेचेर सद्या धारा लायिल्ल्यो आहा आनी तेच्या उपरांत ताका अरेस्ट केला। पुलीस तपासूच चालू आहा, पण फुडें आनी थोडी म्हायती मेळटा की जी गाडी त्यांनी वापरली ती सुद्धा आपली नसून आपल्याच एक नात्यांतले लोकांची आसा। हालींच तो खंय 1.5 म्हयनो जालो फॉरेन रिटर्न आसलो आनी तो बरीच वर्सां भायर आसलो आनी आतां हालींच तो आपल्या गांवांत आयलो। त्याच बरोबर त्या फॅमिलीचे रिलेशन सुद्धा तेजे पयलीं पासूनच बरें आसलें अशें सुद्धा फुडें समोर येता। आनी हे धरून सगळे गजाली खंय ना खंय तेणें तेची आपली वायट नजर सुद्धा त्या चेडवाचेर दवरली अशें सुद्धा म्हणू शकता किंवा ना, कित्याक तर ह्यो गजाली अनैसर्गिक जाल्ल्यो गजाली आहा ते खंय ना खंय मानसीक रोगी आसता तशेंच लक्षणां तेच्या फुड्यान दिसून येता। स्टुडंटा खातीर सुद्धा काम